लोकसभा वेंचणुकेचो जाहीरनामो तयार करतना युवा काँग्रेस फुडाऱ्यांच्यो सुचोवणी विचारांत घेवपाचें काँग्रेसीन थारायलां। गोंयच्या तरणाट्यांची मतां आयकून घेवपा खातीर शुक्रारा पणजे युवा घोशणापत्र बसका जाली। देशाक स्थिर सरकार मेळचें म्हूण वावुरपाचो उलो काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान मारलो। लोकसभा वेंचणुकेची तयारी करपा खातीर शुक्रारा युवक काँग्रेसीन खासा बसका आपयल्ली। लोकसभा वेंचणुकेचो जाहीरनामो तयार करतना युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांची मतां आयकून घेवपा खातीर ही बसका आशिल्ली। This is the first time we are having our manifesto where we are asking for suggestions. Please understand, this is not a debate, this is not a forum for criticism. This is a forum where we are welcoming everybody's suggestions and feedback with an open heart and an open mind. I truly understand and I believe in the leadership of our country, which clearly says that until and unless you participate, you cannot criticize any system. फाटल्या 25 वर्षांत देशात राजकीय स्थिरता नाशिल्ल्यान जायते प्रश्न उपरासल्या अशें गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान सांगले। Will this political system sustain us for future? Will it take us forward? Let us say 2020 or do we have to change it? And what is the change we have to bring in? Because if you see the political map of India post 1989 and thereafter after the demise of our leader Rajiv Gandhi, there is no political stability in this country. No one party has got a majority to rule in parliament till now, almost last 25 years. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। तियात्र यशस्वी जातलें जाल्यार तियात्र करपी मुखेल तियात्रिस्तां सयत पड्डे फाटल्यान वावुरप्यांची म्हत्वाची भुमिका आसता। तांचोय भोवमान जावंक जाय अशें कला संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान म्हणलां। गोंय तियात्र अकादमीन तियात्राचो रचनाकार सर्गेस्त लुकासीन रिबेरोची जल्मतीथ पाळ्ळी। ते निमतान घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत मांद्रेकार उलयले। पयलो तियात्र बरोवपी सर्गेस्त लुकासीन रिबेरोची जल्मतीथ गोंय तियात्र अकादमीन बिरेस्तारा पाळ्ळी। पणजे कला अकादमीन तियात्र अकादमीन खासा कार्यावळ दवरिल्ली। कार्यावळीक मंत्री दयानंद मांद्रेकार मुखेल सोयरो आशिल्लो। कार्यावळीन कांय तियात्रिस्तांचो भोवमान केलो। तियात्रिस्टांचो सत्कार जाता, म्युझिशियनाचो बँड वाजयता तेंचोय जाता, डायरेक्टराचो जाता। तियात्रिस्टाचे सपोर्टिंग एक्टर्स आसता पळय हे अत्यंत महत्वाचे आसता आणि हे अत्यंत महत्वाचे म्हणजे तो मागीर नेपथ्य आमी जेका मराठीन जेका नेपथ्य म्हणटा म्हणजे आतांच बाब हे सांगताले की जे पड्डे बिड्डे ओडपी आहा स्टेज लावपी आहा हे अत्यंत महत्वाचे आणि पडदो उगडना फुडें लोकांक एक नवे चित्र दाखयता असो एक नेपथ्यकार म्हणजे जेचो ह्या सगळ्या तियात्र एपिसोडांत तेचो महत्वाचो रोल आसता अशाय मनशाचो सत्कार करपाची घोशणा। सो ह्या फुडें म्हाका अशें दिसता की एक सत्कार जे पडदे ओडटात तांचोय ह्या दिसा जावचो। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। ढवळीकार भाव मोगो पक्षाचो वापर बीजेपी सरकाराक ब्लॅकमेल करपाक करतात असो आरोप बांदोडेच्या जनजागृती मंचाचो निमंत्रक गोविंद गावडेन केला। मोगो पक्ष खऱ्यांनीच वयर काडपाचो आसल्यार पक्षान लोकांचे प्रस्न हातांत घेवचे असो सल्लो मोगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीक ताणें दिला। ढवळीकर भावांक मोगो पक्ष वाडोवपाचो आसल्यार तांणी लोकांचे प्रस्न घेवन आंदोलनां करचीं अशी सुचोवणी जनजागृती मंचाचो निमंत्रक गोविंद गावडेन केल्या। खरेंच जर मोगो पक्षाचो बहुजन समाजाचो जर कुळको जर आसा जाल्यार बहुजन समाजा कडेन आशिल्ले निगडीत प्रश्न तळागाळांत वचून आज शेतकरी आणि कष्टकरी समाजाच्यो ज्यो टेनन्सी केसीस ज्यो आज मामलेदाराच्या कचेरीन कितलेच वर्स पेंडिंग उरिल्ले आसात त्याच बरोबर रिजनल प्लॅन कॅसिनो सारको आणि मोगोचो एक प्रार्थनीय मुद्दो म्हळ्यार मराठीचो मुद्दो हो गांवागांवांनी वचून
ताचे वयल्यान त्यांनी मोगोचो पक्ष वाडोवचो. फोंड्याच्यान विवेक प्रभू. इतल्यान खबरांची हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.